Kandolim to have a eye camp, which is actually supported by Super Crew Sports and Cultural Association Kalapur. And our main support for the camp as far as the ophthalmologist is concerned is Mukta Drishti Foundation, which is doing a lot of work in the field of vision. So we have got World Vision Day, I think, on 14th of October. So this is a good day for us to actually start something new, in the field of vision. So because vision for all is something that we are striving to do as a Rotary Foundation. Also, we are working in this field with a lot of energy put into this field, and we hope to cover as many people as possible in Goa. वयस्क मनीस आसता तांकां दोतोरा फुड्यान सिटीन वचप आनी थंय वरांची वरां लायनीक रावप आनी हें करप खूब त्रास पडटा. त्या खातीर गांवांत कॅम्प जाल्यार आमी इजिली येवं येता आनी कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार घरा वचूं येता. म्हणून अशे खातीर ही गांवांनी कॅम्पां जावपाक जाय आनी हें बांबयकारान फुडाकार घेतला आनी बाकीच्यांनी ताका साथ दिल्या, तेजे साथी आसात तेणी सुपर क्रूचे हे हांव तांकां धन्यवाद मानता. आमी लास्ट कलंगूट केल्लो. कलंगूटा इज मोर देन 700 पेशंट्स रिस्पॉन्स मेळ्ळो. त्या दीस आमकां एक दीस एक्स्ट्रा करचो पडलो. दुसरे दीस म्हणजे सो इट वॉज सो रिस्पॉन्स इतलो आयलो म्हणजे नेक्स्ट डे वी हॅव टू डू. बट इन दॅट वी फायंड सम कॅटरेक्ट, ते कॅटरेक्टाचें ऑपरेशन जातलें आनी तेन्ना ग्लासीस दिवपाक सिनियर सिटीजन वील बी गिवींग ऑन 17th October इन द इवनिंग. फॉर दॅट वील ग्लासीस वील गिव. सेम दीस इज अवेरनेस वेर आज आमी पळयता म्हणजे दोळो हे समजे आमचे शरिरांतलो एक अवय आसा. दोळे समज आमी एक सेकंड सुद्दां बंद केले इट इज अ ब्लँक. सो दीट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द अवर आमी बॉडीचो. तसोच दोळ्या बद्दल आमी जी अवेरनेस करता एज अ मुक्ता दृष्टी फावंडेशन एज रोटरी क्लब हो प्रत्येक गांवांनी आमी असो कॅम्प राबयतात. डोर टू डोर गेल्ले तेजें आमकां फळ दुसरे फावटी मेळ्ळें. कित्याक कळंगुटे आमी भरपूरशे लोक येयले, 2 दीस कॅम्प करचो पडलो. आतांय रिस्पॉन्ड बरो आहा आनी अशे कॅम्प हेज्या फुडें जातले विथ युअर सपोर्ट.